करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावल्या वोगे, अजून कसे रावल्या वोगे. हड्ड्यातले इगळे आयज, हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जाऊ दी जागे, दगदगून जाऊ दी जागे. जायात जागे, जागे गावकारानू जायात जागे, जायात जागे, गावकारानू जायात जागे. नमस्कार. जाय जागे प्रोग्रामात अरविंद भाटीकाराचो तुमकां येवकार. आयचो आमचो पयलो विशय आसा लोक जाका लिगल मायनिंग म्हणटात ते लिगल मायनिंग जाता तितले बेगीन सुरू करचें म्हूण भारत सरकार सुप्रीम कोर्टा फाटल्यान लागतलो आनीक मागीर सगळे ते एक कडेन येवन गोंयचे हें सो कॉल्ड लिगल मायनिंग जाता तितले बेगीन सुरू करपाचे यत्न करतले. पळयात हो व्हिडिओ. पर्यावरण पर्यावरण आमकां उपास तुमकां सण. पर्यावरण पर्यावरण तुमकां जीण आमकां मरण. 2012-2013 वर्साचो आर्थीक सर्वे हालींच संसदेत मांडलो. 2009-2010 आणि 2010-2011 वर्सा उदरगत 9.2% पाविल्ली. उत्पादन, मायनिंग, इलेक्ट्रिसिटी आणि बांदकाम या उद्देगीक वाठारांतली मूल्यवर्धित वाड कमी जायत 2011-2012 वर्सा 3.5% पाविल्ली जाल्यार चालू वर्सा 3.1% पावल्या. मायनिंग उद्देगाची परिस्थिती सामकी वायट आसा. 2011-2012 वर्सा मायनिंग उद्योग 0.63% नेगेटिव्ह जाल्लो. त्या मनान चालू आर्थीक वर्सा 0.4% वाड जाल्या. मायनिंग आणि चिरेखणी उद्देगातल्या मंदीक लागून चालू वर्साच्या तिसऱ्या तिमाहीत उद्देगीक वाड 4.5% पावल्या अशें ह्या आर्थीक सर्वेत म्हणलां. ह्या आर्थीक मंदीक लागून मायनिंगावयल्या बंदी बाबत मोवाळ भुमिका घेवची अशी विनवणी सुप्रीम कोर्टाक करपाचो निर्णय केंद्र सरकारान घेतला अशें सुत्रा कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण समजता. गोंयांतल्या बेकायदा मायनिंगाक केंद्र सरकाराचो तेंको ना, मात कायदेशीर मायनिंगाक परवानगी दिवची अशी भुमिका गोंयच्या बाबतीत केंद्र सरकार घेतलें. मायनिंग बंदीक लागून गोंयांत हजारांनी लोकांच्यो नोकऱ्यो गेल्यात आनी तांचेर वायट परिणाम जाला अशें मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचें म्हणणें आसा. लिगल इल्लिगल ह्यो भानगडी कितें? शाह कमिशनान कितें केलां? नोव्हेंबर-डिसेंबर 2011 गोंयांत 93 लिजीस आशिल्ल्यो आनी हे सगळे 93 लिजीसान खंय नाल्यार खंय तरी 1, 2, 3 कितलीं बेकायदेशीर कामां जाल्यां अशें म्हणलां. हाजो अर्थ सगळीं 93 लिजीस हांणी बेकायदेशीर कामां केल्या आनी जाणी बेकायदेशीर कामां केल्या ताका शाह कमिशन इल्लिगल मायनिंग म्हणटा. म्हणजे मायनिंगांत एक बेकायदेशीर काम जालां अशांतली गजाल न्ही, तें मायनिंगच इल्लिगल करून उडयलें तांणी आनी तें इल्लिगल मायनिंग म्हणून जातून कांय बेकायदेशीर जावना तें लिगल जालां. म्हणटा इल्लिगलाचे उरफाटें लिगल म्हणून ताका लोक लिगल मायनिंग म्हणपा लागले, सरकारी म्हणपा लागलो, सगळेंच लिगल मायनिंग म्हणटा. म्हणजे इल्लिगल लिगल हे शब्दांक व्हडलोसो अर्थ ना, पूण खंयची मिनो सुरू करपा जाता खंयची सुरू करपा जायना. पयलीं कितें परमिटां लायसन्स कसल्योय अटी सारक्यो पाळ्ळ्यो ना जाल्यार त्यो आतां सारक्यो पाळून कितें परमिशनां आनीक लायसन्सां बी कितेंय नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कितें काडपाचें उरलां जाल्यार तें काडून खंयची मिनो सुरू करपाची खंयची मिनो सुरू करपाची न्हय हें सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार आनी राज्य सरकार मेळून एक कडेन मेळून थारायतली. मिनो खंयची तरी सुरू जातली. मुख्य विशय तो न्हय खंयची मिनो सुरू जातली, कितली मिनो सुरू जावंक शकतात हें कित्याक म्हणलें हांवें तर शाह कमिशनान कितें म्हणलां, एक अभयारण्याच्या शिमे कडल्यान 1 ते 1.5 किलोमिटर हाजे मदीं 43 मिनां आसात, मिनांच्यो खणी आसात, लिजीस आसात. आतां 1.5 किलोमिटरा भितर जर 43 मिनांच्यो खणी आसात, लिजी आसा आनी गोंयच्या सरकारान जो भारत सरकाराक प्रस्ताव धाडला की अभयारण्याच्या शिमे वयल्यान 2 किलोमिटर मेरेन आमी बफर झोन दवरपाक सोदतात, इको सेन्सिटीव झोन दवरपाक सोदता असो म्हणून जो प्रस्ताव धाडला, तो प्रस्ताव जर तांणी मान्य केलो जायत जाल्यार हे 2 किलोमिटर मेरेन खंयचीच खण तुका चालू करपाक मेळची ना. सगळ्यो त्यो खणी बंद करच्यो पडटल्यो. म्हणटकर त्यो हो प्रस्ताव जो आसा तो मान्य जातलो अशें धरून चलया आनी तो जर मान्य जालो जायत सगळ्यो खणी बंद जातल्यो. म्हणटकर 93 ज्यो आसा तातूंतले 43-45 कितल्यो तरी बंद जातल्यो, म्हणजे अर्द खणी बंद जातल्यो. म्हणून लिगल मायनिंग सुरू करा, इल्लिगल करनाकात म्हळ्यार हाका कांय अर्थ उरना. कितेंय जाल्यार
कशेंय उलयल्यार अर्द्या अर्द मिनाच्यो खणी बंद जावपाच्यो आसात. आतां मिनाच्यो खणी बंद जावपाच्यो आसा म्हण कित्याक तर त्यो अभयारण्याचे शिमे कडल्यान 1.5-2 किलोमिटराच्या वाठारांत आसा. आतां हें अभयारण्य कितें सँक्च्युरी नॅशनल पार्क. जनावरां आसात ती जनावरां देशाक म्हत्वाची मनशां इतलीच म्हत्वाची गोंयांत ती मनशा परस इल्ली चड म्हत्वाची काय दिसतात. पूण आसूं देशांत अशें म्हणटात की जनावरां मनशां इतलीच म्हत्वाची आनी तांकां लागून आमची खूब इकोसिस्टम जी आसा म्हणजे पर्यावरणाचें संतुलन जें आसा तें ताका लागून बरे तरेन उरता. जनावरांच न्हय जर थंय झाडां बिडां आसा म्हणजे पयलींचे काळा साकून आशिल्ली रोयिल्ली न्हय नॅचरल झाडां सैमीक झाडां जी जातात तांकां लागून पर्यावरण संतुलन उरता. आनी तें पर्यावरण संतुलन बरें उरचें म्हणून जंय अभयारण्याची शीम आसा थंयच्यान थोडो एक वाठार खाली दवरचो. थंय कसलेच उद्योग धंदे आसचे न्ही मनशांची वस्ती आसची न्ही म्हणून चुकून जर ही जनावरां जर अशीं भोंवपाक गेल्लीं ते चुकून भायर पावलीं जाल्यार थंय भितर येता बसर तांकां कोणें मारूंक जायना तांकां कसलो त्रास जावपाक जायना म्हणून हो इको सेन्सिटीव झोन. आतां जनावरां गोंयांत म्हणटा ती आसात कितलीं आनी आसात कसलीं आनी खंय आसात तर आमी हे सगळे रिकॉर्ड सोदून पळयले. सरकारान 2002त ती मेजिल्ली कितलीं आसात ती म्हादेय महावीर सँक्च्युरी आनी नेत्रावळी ही 3 सँक्च्युरीनी आमी मेजलीं. हे पळयात टॅम्पलेट पळया हातूंत तुमकां सगळी आंकडेवारी दिश्टी पडटा. हातूंत आमी बारीक बारीक ते पळोवपाची गरज ना वट्ट निमाणें पळोवया. सादारण 550 स्क्वेअर किलोमिटर म्हणजे चौखण किलोमिटरच्या वाठारांत 4300 जनावरां आसात. 550 स्क्वेअर किलोमिटर चौखण किलोमिटरांत 4300 जनावरां आसात. आतां हाजो अर्थ असो की 1 स्क्वेअर किलोमिटराक 1 चौखण किलोमिटराक 7 ते 8 जनावरां पडटात आनी 1 लाख स्क्वेअर मिटराक 1 जनावर पडटा. आतां ह्यो ज्यो 40-45 खणी बंद जातल्यो अशें म्हणटात ताजेर कितले लोक निंबून आसात. नॅशनल कावन्सील फॉर एप्लायड इकॉनॉमीक रिसर्च म्हणून जी भारतांतली फामाद रिसर्च संस्था आसा जी संशोधन संस्था आसा अर्थीक संशोधन करपाची तांणी कितें म्हणिल्लें 2008-9 की आमच्या गोंयच्या मिनाचेर सादारण प्रत्यक्ष आनी अप्रत्यक्ष म्हणून 1 लाख लोकांक नोकरी मेळटा म्हणून. आनी 1 लाख लोकांक जर नोकरी मेळटा तर तांचे फॅमिली सगळ्यो तांच्या पगाराचेर जे अवलंबून आसतात ते 4 लाख लोक मिनाचेर अवलंबून आसात अशें आमी धरतात. आनी अर्द्यार्ध खणी जर बंद जाले जायत जाल्यार 2 लाख लोक जे निंबून आसात मिनाचेर तांकां त्रास जातले. उपाशी कोण म्हणना उपाशी मरचे ना पूण तांकां खात्रीन त्रास जातले. आतां प्रश्न असो आसा आनी हाजेर गोंयच्या सरकारान गोंयच्या लोकांनी विचार करपाक जाय पर्यावरणवाद्यांनी बी विचार करूंक जाय की 4300 जनावरां खातीर 2 लाख लोकांक तुमी त्रास करतले. आनी आतां 4300 जनावरां म्हणजे केन्नाची ती 2002त तांची मेजिल्ली आज 2013 म्हणजे आनी 11 वर्सां गेली. ह्या 11 वर्सांत जनावरांची संख्या वाडल्या काय देंवल्या तें आमकां खबर ना. जर वाडल्या जायत जाल्यार भायल्यान मीन चलता आसतना देखून जनावरांची संख्या वाडल्या म्हणजे मिना कडल्यान तांकां त्रास कांय जायना. आनी मिना कडल्यान जर त्रास जायना जायत जाल्यार मागीर हो बोवाळ कित्याक इको सेन्सिटीव झोन बफर झोन बी सगळो बोवाळाची गरज ना. पूण जनावरां कमी जर जाली जायत जाल्यार तांकां कसलोय तरी त्रास जाता आनी कमी जाल्या काय ना हें सरकारान सोदून काडपाक जाय. आनी कमी जर जाल्या जायत मागीर कितलो बफर झोन आसचो कितलो वाठार सारको इको सेन्सिटीव झोन म्हणून दवरचो हें सरकारान थारावचें पडटलें. तो मेरेन सरकारान कितें करपाक जाय तर हो जो प्रस्ताव सरकारान धाडला पयलीं कितें केल्लें पयलीं सरकारान प्रस्ताव धाडिल्लो अभयारण्याचे शिमे कडल्यान 1 किलोमिटर वाठार बफर झोन आसचो म्हणून. भारत सरकारान तो मान्य केलो ना ते परतून धाडले परतून तपासून धाडात म्हणून. आतां ह्या सरकारान 2 किलोमिटर आसचो अशें धाडलां. आमी कितें म्हणटा 2 किलोमिटराची पसून गरज ना
पयलीं तुमी जनावरां मेजां कितली आसात ती आनी मायनिंगाचेर ताजे परिणाम जाला काय ना तें पळयात आनी तें पळोवन मागीर थारायात कितले जाय ते. तो मेरेन हो 2 किलोमिटर तुमी म्हणले पळय न्ही तो प्रस्ताव परतून घेयात आनी मागीर आमच्या मतान हांकां इको सेन्सिटीव झोन नाल्यार बफर झोन असले गोंयांत कांयच गरज ना इतलेच खातीर की अर्द रानांनी अभयारण्य रानांतच सोंपता म्हणून अभयारण्या भायर जर प्राणी ते आमचे जनावरां जर गेलीं जायत ते रानांतच उरतात आनी उरिल्ले वाठाराक जंय अभयारण्य गांवांक तेंकता थंय व्हडले वण्टी घालच्यो. हे भारतांत पयलेच फावटी आमी वण्टीचें उलयनात. मद्रासाक तुमी पळया गिंडी नॅशनल पार्क शारांतले सारकी मदीं आसा, शारां भितर आसा आनी सबंद चारूय वटेन व्हडल्यो वण्टी आसात. कितलीं वर्सां आसा 50-60 वर्सां तरी म्हाका खबर आसा. ताचे पयलीं कितलीं वर्सां आशिल्लें कोणाक खबर. म्हणटकर ह्यो वण्टीची गजाल जी आसा पळय ती ताजो सरकारान विचार करचो आनी वण्टी ते हाजे परस चड म्हत्वाच्यो हे इको सेन्सिटीव झोना परस चड म्हत्वाच्यो. कारण ती जनावरांक कशें कळटा बाबा हांगा इको सेन्सिटीव झोन काबार जालो ताजे पेल्यान वचपा जायना म्हणून. थंय वणट आसल्यार तांकां कळटा. म्हणटकर वणट घालपाची काय ना, इको सेन्सिटीव झोन जाय काय ना हें सगळें ते जनावरांच्या नंबराचेर अवलंबून आसतलें. ते ताणें सरकारान परतून तपासचें आनी हो 2 किलोमिटर बफर झोन आसचो अशें म्हणून प्रस्ताव जो धाडला तो परतून मागोवचो आनी तो इन अबेयन्स दवरचो. म्हणजे तो तसोच दवरून ताजेर फुडें कांय कारवाय करपाची ना. जनावरां पयलीं मेजात आनी मागीर कितें तें थारायात. हो जाला आमचो पयलो विशय. जायात जागे. आमचो दुसरो विशय आसा पर्रीकर सरकाराचें 1 वर्स पुराय जालें. घराक म्हाजे फाटले दार थंयच येता पैशाकार. घराक म्हाज्या फाटले दार थंयच येतात पैशाकार. मोगान म्हाका पयशे दिल्यार कित्याक म्हणचो भ्रश्टाचार. मोगान म्हाका पयशे दिल्यार कित्याक म्हणचो भ्रश्टाचार. सरकार आयिल्लें तेन्ना सरकारान सांगिल्लें 0 टॉलरन्स टुवर्ड्स करप्शन एंड दिस इज प्रॅक्टिकली ट्रेजरी बेंच सिटींग हियर. सो 0 टॉलरन्स टुवर्ड्स करप्शन जाला काय आनी जावपाक जाय. आनीक जावपाक जाय. जाला काय आनी जावपाक जाय. सुरवात तरी जाली अशें मानता तुमी. बरेच कंट्रोल जाला पूण आनीक जावपाक जाय. आणि जातले मुखार जातले. डेफिनेटली आणि बरी कडकसाण येवपाक जाय आणि ती येयल्यार सगळे जाग्यार पडटले. आनी कडकसाण येवपाक जाय डेफिनेटली. शेट बाब 0 टॉलरन्स जाला आनीक जावपाक जाय कितली जावपाक स्टार्ट जाला. प्रोसेस स्टार्ट जाला टू सम एक्सटेंट वी हॅव रीच टू सम लेवल. ताच्या फुडें वचून आनीक खुबशें जावपाक. सरकारची घोषणा किंवा दृष्टिकोन हो भूमिका ही 5 वर्सां खातीर आसता. त्यामुळे पहिल्या वर्सान ती पूर्ण जाताच अशी ना. पूण त्या दृश्टीन निश्चितपणे पावलां पडल्यात. खूब जाणांचे जळफळ पडल्यात. हे मेले खायनात आनी आमकांय खावंक दिनात. हें आयकूंक येता पावलो पावली. म्हाका दिसता 0 टॉलरन्स जावपाक थोडोसो वेळ वयतलो. आदल्या काळांत कोणाक ही संवय पडून गेला तो सादारण ओवरनायट चेंज जावपाक मुश्कील आहा. आमी म्हणटा की कोण तरी मंत्री किंवा आमदार पयशे घेता म्हणून तो करप्ट जालो. आपलें काम जावपाक जाय म्हणून पयशे दिवपी लोक. हांगा करप्शन हे पिवनाचे हेतून पासून हे चल्ला. ताका टायम लागतलो न्हू. तेका टायम लागतो ना. शेवटी करप्शन म्हटल्यार जो देणारो आहा तेणीनूय सुदरवपाची गरज आहा. म्हणटकच सरकारचे इरादे जे आसात ते स्पश्ट आसात म्हणून ताका हांव फूल मार्क दितलो की सरकार इंटेन्शनाक फूल मार्क आसा. अचिवमेंट जो आसा इज स्लोली इट इज ट्रायिंग टू अचीव इट. पर्रीकार सरकाराची 1 वर्स पुराय जालें आनी सगळे मिनिस्टरांक प्रुडंटान तांची भेट घेतली. एक पॅनलशें केलें आनी बाबा तांकां विचारलें तुमचें आज पर्यंतचे 1 वर्साचें परफॉर्मन्स कशें, कितलें जालां आनी कितलें करपाचें उरलां. आनी दुसरी गजाल तांकां विचारली 0 टॉलरन्स टू करप्शन म्हणून जें सरकारान प्रसिद्ध केल्लें जाहीर केल्लें तो भ्रश्टाचार कितले पर्यंत उणो जाला. सगळ्या मंत्र्यांनी पर्रीकाराची स्तोत्रां गायलीं. कारण मिनिस्टर जेन्ना मुख्यमंत्र्याचेर उलयता तो आनी कितें करतलो, कितें वायट उलयतलो, बरेंच उलोवपा जाय. सगळ्यांनी स्तोत्रां गायलीं. फक्त दिवली आनी उजवात नाशिल्ली म्हणून. दुसरी गजाल